सावळेत रावून तरी विशेव आमकां मेळटा जावचे सगळे आमच्या बोऱ्याक थंयसर आमकां कळटा क्रिस्ता खुर्सा अमरुका पोटलून धरलाय सोम्या सरमान होगला फावो तुका आसन जालाय देवाक आसन जालाय देवाक. क्रिस्तची शांती तुमकां. मोगाचनो आज निमाणो शुक्रार गुड फ्रायडे. ह्या निमाण्या शुक्रारा सोम्याच्या कुर्साचो उडास आमी काडटा. कुर्साक आमी उमो दिता, मान करता. कुर्साक पळयतना तुमकां कितें भोगता? कुर्साक पळयतना म्हाका कितें भोगता म्हणून हांव तुमच्या लागीं वांटून घेता. मोगाचनो संवसार जाणवाये वरवीं चलता, पिशेपणा वरवीं न्हय. वर्ल्ड गोज बाय विजडम, नॉट बाय फुलिशनेस. जाणवाय म्हळ्यार कितें? आज सुदारीत टेक्नॉलॉजी आसा, सर्व सवलती आसात, संवसारांत 7 वंडर्स आसात. हें सगळें मनशाच्या जाणवायेचो संकेत. मनशाच्या जाणवायेक खुणा म्हणयात. वेगान धांवच्या ह्या संवसारांत जाणवाय म्हळ्यार बुलेट ट्रेन, बैलाची गाडी न्हय. संवसार इतल्या वेगान धांवता की जें कितें एका तेंपार जाणवाय जावन आसलें तें आज पिशेपण म्हूण दिसता. आज कितें आसल्यार वन डे मॅच ना, टेस्ट मॅच ना, उणें जालां. 2020 आज जाणवाय. पिझ्झा, बर्गर, मॅगी आज जाणवाय, शीतकडी न्हय. आज उद्यमी जाणवाय, रयत जाणवाय न्हय. पूण एका तेंपार रयत, शेतां, भाटां, बैलगाडयो हें सगळें जाणवाय जावन आसलें, जाणवायेचें संकेत जावन आसलें. पूण आज हेर कितेंय जाणवाय जावन आसा. पूण मोगाचनो 2021 वर्सां आदीं जें कितें पिशेपण म्हणलें केल्लें आज तें जाणवाय जावन संवसार चलयता. आनी ती सांगत जावन आसा खुरीस. खुरीस आज सगळ्या संवसाराक जाणवायेन चलोवन आसा. हें सत तुमी आनी आमी जाणा. तर खुरीस म्हळ्यार कितें? तुमचे प्रकार खुरीस म्हळ्यार कितें? तुमी म्हणूंक पुरो आमचें दूख, आमचे कश्ट, आमचे दिसपडटे कश्ट, पिडा आनी कितें खुरीस. हो खुरीस मनशाचो वा क्रिस्तांवाचो बैलो गुर्त गे. क्रिस्तांवांक न्ही जाय की 2 शतमानांत खंयचोय गुर्त नातलो. दुसऱ्या शतमानांत खुरीस क्रिस्तांवाचो गुर्त म्हण जालो. ताचे पयलें क्रिस्तांवां कितें म्हणटाले? वाटेचे मनीस म्हणटाले. क्रिस्तांव म्हणून आपयनातले. आनी क्रिस्तांवांक आसलो गुर्त म्हळ्यार मास्टली आनी दाखो. आनी ती एवकरिस्ताचो संकेत, क्रिस्तांवांक संकेत म्हणून न्हय. तर खुरीस म्हळ्यार कितें? आडवें आनी उबें एक रुकाड गे. मोगाचनो सांव पावलो कोरिंत घरा लागीं उलोवंक गेल्ल्या वेळार, म्हळ्यार जेजूची शुभ वार्ता परगट करूंक गेल्ल्या वेळार तो जाणा आसलो कोरिंतांत आसचे मनीस जाणवायेक महत्व दिवचे मनीस, जाणवायेचे मनीस. आनी ती सिटी त्या काळार आतांचे आमचे बेंगलोर कितें आसा, बॉम्बे कितें आसा, तितल्या मापान IT वा BT त्या प्रकारांनी वाडल्ली सिटी. आनी थंयसर सांव पावलो खुर्साक घेवन वेता, खुर्साची जाणवाय काण घेवन वेता. आनी थंयसर तो कितें सांगता? म्हाका हांगासर हांव जाणा तुमी सगळे जाणवायेचे मनीस, मळबा वयर कितें जाता, धरणी पोंदा कितें जाता, वा नेकेत्रां कितें जाता, ह्या विशयान तुमकां चड जाणवाय आसा. खगोळ शास्त्राची, गणित शास्त्राची
आनी खंयच्या ह्या संवसारांत कितें सगळें जाता सगळ्या संगतीची तुमकां जाणवाय आसा आनी तुमी जाणवायचे मनीस. पूण हांव तुमच्या मुखार आयलां ज्या एका संगतेक घेवन आनी ती संगत मात्र हांव उलोवंक कशें येता. जेजू क्रिस्त कुर्सायलो जेजू क्रिस्त ताचो क्रूस घेवन हांव आयलां आनी ताका पळोवन सक्कड आसलें. कित्याक पावलान म्हळें कुरीस ह्या संवसाराक बचावी दिता. पूण हे कोरिंतकार सदांच चिंतून आसले की जाणवाय मनशाक बचावी दिता, जाणवाय संवसार चलयता, जाणवाय वरवीं संवसारांत प्रगती जाता आनी मनीस बचाव जाता. पूण पावल म्हणालो मनीस बचाव जाता जाल्यार कुर्सा वरवीं, मनशाची बचावी कुर्सार मेल्ल्या जेजू वरवीं मात्र. आनी आज मगचनो त्या दिसा हासल्ल्या त्या कोरिंतकारांक आमी एक सवाल करून विचारयेत. कितें सवाल? खंय आसा तुमची जाणवाय? तुमची जाणवाय वरवीं संवसार बचाव जाता जाल्यार कित्याक आज मनीस आनिकी भुकेन मरता? भुकेच्या सवालाक तुमच्या लागीं कित्याक जाप ना? तुमची जाणवाय मनशाक तितल्या प्रगतीच्या त्या वाटेर व्हरता जाल्यार मनीस आजून कित्याक आनी एकल्याचो जीव काडूंक आश येता? ह्या पिडेक कित्याक तुमच्या लागीं वकात ना? आमी विचारूंक जाता. तर सांग पावलोन सांगलें खुरीस मनशाक बचाव दिता, जाणवाय न्हय. जाणवाय प्रास कुर्सार मेल्लो जेजूस संवसाराक जाणवाय दिवंक शकता आनी त्या जाणवायेन मनीस बचाव जाता. तर आज कुर्साक आमच्या मुखार दवरून घेतना कुर्साचो उमाव घेवंक आमी वेता आसतना कुर्सार मेल्ल्या त्या जेजूक पळयतना आमकां कितें भोगता, कितें आमी पळयता, कितें आमकां त्या विशयां सांगूंक आज आमकां धैर्य मेळत. कुर्साक आज हांव पळयतना म्हाका 3 संगती स्पश्ट जातात. पयल्यान कुर्साक पळयतना मनशा कुळाचें पातक कितलें क्रूर, कितलें घोर म्हणून म्हाका कळटा. कुर्सार मरतना जेजूचें मुखामळ कशें आसलें? इजाया प्रवादी जेजूच्या मुखामळा विशयान बरोवन कितें सांगता? गोवन पळोवचें तितलें आकर्शीत ताचें मुखामळ न्हय आसलें म्हणटा इजाया प्रवादी. कित्याक त्या जेजूच्या मुखामळांत इतलें रक्ताचे गाय आसले, तें इतलें विद्रूप जाल्लें कोणीय परतून ताका पळोवंक आशें नासलें, तितलें भिरांकूळ तें जाल्लें. तर तें मुखामळ कोणाचें? जेजूचें मुखामळ तें न्हय. जेजूचें मुखामळ महिमेवंत मुखामळ. जेजूचें मुखामळ जें कितें आकर्शीत न्हय, विद्रूप जालां, भिरांकूळ दिसता तें म्हजें आनी तुजें मुखामळ. कित्याक थंयसर पातक आसा. जेजून आमचें पातक ताचें तें घेतलां आनी आमच्या पातकाचें भिरांकूळ रूप जेजू तें दिसता. देखून मोगाचें न्हू, कुर्साक आज पळयत आसतना पयल्यान पयलें हांवें उडास करूंक जाय त्या कुर्सार आसलेल्या जेजूचें मुखामळ तें म्हजें मुखामळ, म्हजें क्रूरपण, म्हजें घोर पातक. कुर्साक पळयतना आनी एक संगत म्हाका उडासा घेता. ती कितें म्हळ्यार देव पातक कांटाळटा. देव पातक कांटाळटा. एजेकिएल प्रवादीच्या पुस्तकांत 18व्या अध्यायांत आमी वाचता पातक मरण हाडटा. आज कुर्साक पळयतना दुसऱ्यान म्हाका उडास येवचो आनी एक विशय जावन आसा. देव पातक कांटाळटा. देव पातक कांटाळटा. एजेकिएल प्रवादीच्या पुस्तकांत आमी वाचता 18व्या अध्यायांत पातकी मनीस मरता म्हणटा तो. पातकी मनीस मरता. रोमाकारांक बरोवन सांग पावल सांगता 6व्या अध्यायांत मनशाच्या पातकाक मजुरी जावन आसा मरणच. मनशाच्या पातकाक मजुरी जावन आसा मरणच. आनी हेब्रेव घरांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता मनशाच्या पातकांत ताका बचाव मेळचे जाल्यार ताणें फारीकपण करीचेच, प्राजीत करीचेच. मोगाचें न्हू, आमच्या पातकांक आमी प्राजीत करूंक धरलें जाल्यार तें मुग्धोवचें ना. आमच्या पातकाक आमी फारीकपण करचें जाल्यार तें प्राजीत करचें जाल्यार तें मुग्धोवचें ना. देखून देव आपल्या पुता मुखांतर आमचें प्राजीत करता, आमचें फारीकपण तोच घेता आनी तो आमकां मरणाच्या जाग्यार जिवीत दिता. मरणाच्या जाग्यार जिवीत दिता. हें भोव गरजेचें कुर्साक पळयतना आमी उडासून दवरचें जाल्लें. तिसऱ्यान कुर्साक पळयतना आमकां उडास येवंक जाय देवाचो अगणीत मोग, देवाचो अगाध मोग ताणें आमचेर तो दाखयल्लो.
ह्या कुर्साक पळयतना आमकां उडासाक येता देवाच्या मोगाची उंचाय. कोणा खातीर तो मेलो? आपणा खातीर आपणाचो मोग करतल्या पासून जेजू मरोंक ना, मगार कोणा खातीर तो मेलो? रोमाकारांक बरोवन सांग पावल सांगता, आमी आनीक कितेंय करूंक साध्य जायना म्हणल्या तसल्या स्थितींत आसतना जेजू आमचे खातीर मेलो. सांग पावल म्हणटा, एका बऱ्या मनशा पासून आनी एक बरो मनीस मरोंक तयार आसत. एका नितीवंत मनशा पासून मरोंक कोणीय तयार आसतीत, कोणीय मेळटीत, पूण एका पातक्या पासून मरोंक कोण तयार जाता? आनी तसल्या जाग्यार जेजू रावलो. आनी जेजू कोण पातकांत आसा, कोण बच्चा विजोडूंक आश येता तसल्या पासून मेलो. देखून सांग पावल कोरिंतकारां मुखार म्हळ्यार जाणवयाचे मनीस कोण आसात तसल्या मुखार रावता आनी म्हणटा, म्हाका तुमच्या जाणवयाची गरज ना, वा आनी तुमकां हांवें जाणवाय आनीक सडीत वाडयचें म्हणलो इरादो म्हजो न्हय. मगार म्हजी जाणवाय जावन आसा खुरीस कुर्सायल्लो जेजू क्रिस्त. तुमच्या जाणवाये वरवीं पदवेदारांचें, बळवतांचें आनी कोणा लागीं पयशे आसात, ग्रेस्तकाय आसा, तांचें बरें जालां. दुबळ्यांचें बरें जावंक ना, पातक्यांचें बरें जावंक ना, समाजांत कोण कनिश्ट मट्टार आसात तांचें बरें जावंक ना. पूण कुर्साचे जाणवाय जेजू क्रिस्त, ती जाणवाय सक्कड मनशांक, कोण कश्टांत आसात, कोण पातकांत आसात, निर्भागी जावन आसात, तांकां वयर काडटा. तांचें आत्मीक जिवीत बरें करता, तांच्या आत्म्याक जाणवाय दिता, तांच्या आत्म्याक जिवीत दिता. असली जाणवाय हांव घेवन आयलां म्हणटा सांग पावलो. तर तुमकां आज कुर्साक पळयतना कितें भोगता? कुर्साक पळयतना कितें तुमकां तुमच्या जिवितांत घेजय म्हूण भोगता तें तुमी सोदून काडा.